कॉलिंग एडिशनान खूब व्हडलो इश्यू जालो जो म्हणजे आमच्या ट्युरिझम सेक्टरान जे ट्रेडिशनल शेक ओनर्स आसा गोंयचे तांकां लागून हो आयज जो विशय आमी मांडलेलो आनी तेकाच लागून आमी त्या इश्यून कितें मागलें की आमचे जे ट्रेडिशनल शेक ओनर्स जे 1970च्यान हांगा ट्रेडिशनली बिझनेस करता आनी ते लोकल आसले जे लोकल जे आपणाचो पोट भरता आनी आमचे मीन्स गोंयचे जे ट्रेडिशन सांबाळून दवरिता कित्याक जे आमचे कुजीन आसा गोंयचे कुजीन आसा ते सांबाळून दवरता आनी फुडें व्हरता आयज कितें जालां आयज सगळे आमचे टुरिझम बिझनेसीस आसा ते चडशे आयज भायल्यांच्या हातीन गेल्ले आसा आनी हे खंय ना खंय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो सेम आमचो शेक बिझनेस आसा हेच्या बाबतींत कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें आनी हेजेर खूब बरें डिस्कशन जालें आनी सरकारानूय मानून घेतलें की खरेंच हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी आमी मेन्शन क्लियर कट मेन्शन केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो निजाचो गोंयकार आसा तेकाच हे बिझनेस करपाक रन करूंक जाय कित्याक हें आमचें ट्रेडिशन म्हणजे जाणट्यांनी आमकां हें फुडें व्हरोंक दिल्लें आनी तेंच आमी फॉलो करपाक जाय आनी तेंच आमकां आमच्या गोंयकारांक दिवपाक जाय नाल्यार अशें जातलें की आयज तुमी पळयलां आसतलें टॅक्सी बिझनसान आयज मायग्रंट सगळे भितर सरलेले आसा आमच्या रेस्टॉरंटान हॉटेल्सान जावं टॅटू बिझनस जावं आनी खंयचोय बिझनस आसा गाडा कॅज्यू नट्स हे सगळे जे बिझनस आसा आयज तेंच्यांनी कॅप्चर केल्ले आसा आनी आमच्या लोकलांक जे आयज पळोवंक गेल्ले आसा मॅक्सिमम 99% जो आसा सद्या गोंयकारां कडेनूच आसा हो शेक बिझनस हो आमचे कडेनूच उरपाक जाय आनी हेकाच लागून आयज आमी मांडलेले मिनिस्टरांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की हे गोंयकारांकूच मेळटलें म्हणून आमी सांगलां की समज तुमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तुमी घालिना नाल्यार कॉमन सिव्हील कोड फॉलो करा आनी कॉमन सिव्हील कोडाच्या अंडर तुमी इम्प्लिमेंट करचो आनी जेन्ना शेक पॉलिसी पासून हाडटा नाल्यार जे शेक ओनर्स एसोसिएशन आसा तांकां इन्क्लूड करचें तांकां आपोवचें आनी तांकां फुडें इनवॉल्वमेंट दाखोवचें नाल्यार तुमी डायरेक्ट पॉलिसीज हाडून ठोपतली अशें जावपाक जायना मॉडल चेक म्हणून हाडटा आनी तो मॉडल चेक विकूंक सोदता हेंय आमी ओपोज केल्लें आसा की मॉडल चेक समज हाडलो नाल्यार तो 1 करोड समज मॉडल चेक जालो तो विकपाक सो एक्सपेन्सिव्ह जाता फाल्यां ते समज बिडिंग करून गेले ऑप्शनिंग जाली जाल्यार ती गोंयकारांकडे घेवपाक कापासां आसपाना ते भायले इन्वेस्ट करतले व्हडले हॉटेल इन्वेस्ट करतले आनी ती खंय ना खंय गोंयकारांच्या हाती भायर वयतली दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता आयज मागीर आनी एक इश्यू जालो ते म्हणजे ब्लॅक सूट घालून येता कोण ब्लॅक सूट घालून मेळटा खंय आनी मिनिस्टराकूय मेळटा ही एलिगेशन्स केली जे स्थानीक एमएलए कालांगूटचो मायकल लोबो हेणेन एलिगेशन केलें ब्लॅक सूट घेवन येता तेका आमी चालले की ब्लॅक सूट कोण घालून येता सो हें तेंच्यांनी मेन्शन करूंकूच ना की कोण घालून येता म्हणून सो हें सांगपाक जाय खरें म्हटल्यार कित्याक जेन्ना अशें ब्लॅक सूट घालून येता कितें नाल्यार कितें डिलिंग करपाक सोदता आनी हें तेंच्यांनी एसेंब्लीन मांडलेलें आसा आनी तेकाच लागून जेन्ना आमी म्हणटा की बाबा हे जो आमचो टुरिझम आसा सेक्टर राखपाक जाय आयज टॉट्स तुमी पळयता आसतना सगळ्याक वयता थंय आयज सगळे वायलेशन जे आसा ते भायलेच करता आनी हें प्रूव जाल्लें आसा मिनिस्टरांनी मेन्शन केल्लें आसा आनी हे मायग्रंट खंय ना खंय आमकां जे आसा ते मायग्रेशन ते काबार करून उडयल्लें आसा आमचो बिझनस सेक्टर काबार टुरिझम सेक्टर काबार करून अशें समज चालूच उरलें जाल्यार टुरिझम सेक्टर उरपाचो ना